नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यावळीत तुमचा येवकार. आयज आमी तुमचे मुखार एक 2-3 म्हत्वाच्यो गजाली घेवन तुमचे मुखार चर्चा घेवपाची. सगळ्याक पयली गजाल म्हणजे सगळ्याचें लक्ष ताजे लागून आसा ती म्हणजे 6 दिसां पयलीं जे कोंकण रेल्वेचो PI गुडलर हाका जो अरेस्ट केल्लो ताजो रिमांड फाल्यां सोंपता आनीक ताणें बेला खातीर एप्लिकेशन केल्लें आसा. दुसरो आनीक म्हत्वाचो म्हणजे कुंकळच्या एका डॉक्टरान डॉक्टर सॅम्युअल म्हणटा ताणें आपल्याल्याच एका नर्सीचेर रेप केलो असो करून ताजेर चार्जीस आसा आनीक ताका अरेस्ट जालो आहा. ताजे फाटल्यान आनीक म्हत्वाची साश्टी खात्या खातीर किंवा गोंयची खात्या खातीर एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे आमचे गोंयच्या सामाजीक आनीक राजकीय चळवळीक सक्रीय आशिल्ले काळावेले जाणी गोंयच्या अनियंत्रीत पर्यटनाचेर आवाज केल्लो ते सेर्जिओ कार्वालो हे आमकां काल दुखेस्त मरण आयलां. सो ह्यो सगळ्यो आमी विशय तुमचे मुखार घेवन येवपाचे आसा आनी कारण हे सगळे साश्टीक लागतात आनीक गोंयाकूय लागतात. सो गौरांग म्हाका एक सांग की आमचे PI गुडलर आज ताजे हांगा कोर्टाक ताजे आर्ग्युमेंट जाले कितें सद्याक पयलीं म्हणजे दोगांयनी जो हुसेन जो पुलीस कॉन्स्टेबल आसा ताणें बी आपली बेली सुनील गुडलर PI आनीक हेड कॉन्स्टेबल आमचो मोहम्मद हुसेन बरें आर्ग्युमेंट बरो चल्लो आनी सुनील गुडलराचे एडवोकेटान सांगलें की जेन्ना ते पयशे ताजे ड्रायव्हराक आशिल्ले जर तुमी ताका एक्यूज करतात ताणें घेतले म्हण पूण तेन्ना तो पुलीस स्टेशनाक नाशिल्लो आनी हे जे हुसेनान व्हरून थंय दवरले हो मेन मुद्द्याचेर ताजो आर्ग्युमेंट सगळो बेज आशिल्लो. आनी हुसेनाच्या वटेच्यान आपल्या एडवोकेटान जो मुद्दो मांडपा आसा तो मांडलो पूण हाजें हें आसा की आपल्या हाजेर तुमी ब्रायब घेतली म्हण जो घाला तो टोटली फॉल्स आसा. कारण ताणें ते पयशे पर्सनली घेतले ना ताजे ड्रायव्हराक तो जेन्ना ताजे कॅबिनाक नाशिल्लो तेन्ना ताज्या कॅबिनाक व्हरून दवरले. आर्ग्युमेंट जाले ते प्रमाणे तांच्या कोतान त्या वेळार जेन्ना हें जाल्लें तेन्ना सुनील गुडलराक एक फोन आयिल्लो. सुनील गुडलर खंय तरी स्टेशनाचेर गेल्लो आनी त्या वेळार हें सगळें जालां म्हणून असो सद्याक हें आसा. मेन म्हणटलें ह्याच भितर आतां ते पयशे कोणें घेतल्यात पयशे घेतले नात हो मुद्दो वेगळो आनी तो म्हणटा जेन्ना केस जेन्ना आमचे हातूंत येतले फायनल आर्ग्युमेंटाक येतले आनी फायनल ताजी जेन्ना सुनावणी जातली तेन्ना तो आतां सद्याक पुलीस दोगांयची पुलीस कस्टडी जाय काय नाका ह्या हाजेर आर्ग्युमेंट आहा. कारण 7 दिसाची जो हे दिल्ले ताजे पुलीस कस्टडी दिली ती ऑलरेडी फाल्यां काबार जाता. सो आनी मेन म्हणटा ते फाल्यां ह्या आमच्या जो बेल एप्लिकेशन केल्ले आहा ताजी आज आर्ग्युमेंट जावन फाल्यां ताजेर ऑर्डर जावपाचें आहा. सो एकंदर पळयल्यार आतां ह्या हातूंत भितर ह्या प्रकरणा भितर फुडें कितें जातलें हाची सगळ्याक उत्सुकता लागिल्ली आसा. पूण आनी एक तातूंत भितरलो जो एंगल आसा की हाजे फाटल्यान ते बीफ स्मगलींग म्हण तो एक भाग आशिल्लो आनी ताणें ते पयशे मागले म्हण. सो एक जो हे आतां आरोप जाता की सुनील गुडलराक ह्या हातूंत फिक्स केला असो आर्ग्युमेंट. ताजेर आज कितें कोर्टाक बी कितें जालें ताजेर कोर्टाक आर्ग्युमेंट कांय जालें ना पूण ताजे एडवोकेटान क्लियर केल्लें की आपलो क्लायंट थंय नासतना ताका तुमी भितर ताजे कॅबिनाक कोण तरी हाडून पयशे दवरता आनी ताजेर हो आरोप घालता अशें ताणें म्हणिल्लें आसा त्या प्रमाणे. सो मेन ताणें बेजिकली तो मुद्दो मांडिल्लो आनी आपल्याचेर जे सेक्शन लायल्या ती रॉंग आसा हो ताणें मुद्दो थंय मांडलो. सो एकूणच जर पळयलें जाल्यार आतां ही केस फाल्यां कितें जातलें म्हणजे आमी म्हणटात जेल काय बेल हे फाल्यां क्लियर जातलें. दुसरें आनी एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे ती आमचे कुंकळचे डॉक्टर सॅम्युअल आवल्की म्हणटा जे ताणें आपल्याल्याच क्लिनिकाक काम करपी एकल्या नर्सीचेर क्लिनिकाक म्हणजे हॉस्पिटलाक काम करचे नर्सीचेर आपली बाणावली हांगा घरा कडेन व्हरून रेप केलो असो आरोप जाल्लो आसा आनीक सद्याक ताका लागून ताका अरेस्टूय जाल्लो आसा. सो ताका 3 दिसांचो जेन्ना कोर्टा मुखार दवरिल्लो तेन्ना 3 दिसांचो रिमांड आज तागेलो सोंपता आनी आज ताका परत कुंकळे पुलीस स्टेशनांनी रिमांडाक व्हेल्लो आसा. आनीक म्हाका अजून सद्याक चर्चा चालू आसतना तो रिमांडाचे आमचे हे आर्ग्युमेंट ताका दिवचो काय मेळचो वाडोवचो काय नाजे चालू आसा. त्याच बरोबर ताणें हातूंत डिस्ट्रिक्ट आनी सेशन कोर्टाक बी बेली खातीर एप्लाय केल्लो आसा. म्हाका दिसता तोय बी फाल्यांक दवरला. तो आज ताजेर कांय हें जावपाक पावलो ना आनी तो फाल्यां दवरिल्लो. सो एकंदरीत ह्या 2 प्रकरणाक लागून साश्टी भितर लोकांचे हें कितें आसा लोकांचे अशें दिसपाक लागला आतां पुलीस एक सायडीच्यान पुलिसांकच पुलीस धरतात आनी हाजी गोश्ट म्हणजे कितें मे बी कोइन्सिडन्स आसतलो हाजे पयलीं बी हे PI
जो PSI म्हणून जॉईन जालो तेन्नाय बी ताका केस ब्रायवरी केसीकूच धरिल्लो तेन्ना प्रकरण वेगळें आशिल्लें तेन्ना ड्रग्साचे ते आरोपीचे कोणा एकटे सोयऱ्या कडेन तेन्नाय बी ताका असोच करून फिक्स केला म्हणून ताजे आरोप जाल्लो आनी रिमांड कडेन सुटलोय बी कारण आरोप कित्याक जाताले ताजे पयलीं गुडलरान काही पुलीसवाल्यांक जे तांचे सॅटेलायट आशिल्ले ड्रग्स माफिया कडेन तांकां धरिल्ले आनी तेन्ना एकदम खळवळ सामकी पडिल्ली की तेन्ना 4-5 जाण भितर पडिल्ले ताका लागून आनी ताचे मागीर हाका फिक्स केलो अशें म्हूण आरोप जातालो आनी तेन्ना तो त्या केसींतल्यान सुटलो. आतां हे केसीक परती एक हें जाल्लें आसा. दुसरी म्हणजे दोतोरान आपल्या क्लिनिकांतल्याच एक नर्सीचेर शारीरिक हें केलें, लैंगीक अत्याचार केले, हाका लागून एकदम सामकी हें जाल्लें आसा. पूण अजून पर्यंत बाकीच्या दोतोरांनी हाचेर कांय रिएक्शन दिलें ना. केन्ना कितें जाता दोतोराचेर हें जालें जाल्यार रोखडें आनी हो मेन म्हणजे म्हाका दिसता तांच्या ऑर्गनायझेशनाचो हेड म्हूण आसा ना आतां न्ही हो पयलींचो आशिल्लो IMAचो गोवा चीफ म्हणून ताणें फाटले हातूंत भितर तो चीफ आशिल्लो. सो एकंदरच हे तिसरें येता जर आतां आनीक आमचे साश्टी खातीर एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे आमचे कोस्टल बेल्टाचेच बातूंत भितर एक आमचे म्हाका दिसता 30 वर्सां पयलीं 30-35 वर्सांची पयलीं गोंयांत अशेंच जेन्ना पर्यटन वाडिल्लें आनीक ड्रग्स वाडिल्ले तेन्ना सेर्जिओ कार्वालो हो खरो बेतलबाटीचो पूण तो परवरी आमचे निर्मला इन्स्टिट्यूट आहा पळय तातूंत शिकयतालो आनी रावतालो म्हापश्यान. थंयच्यान ताणें गोंयकाराची जागृत गोंयकाराची फौज म्हणून एक संघटना काडिल्ली आनी सामकी एक्टीव संघटना. म्हणजे आतांचो जर आमचो गोवा कॅनाचो रोलंड मार्टीन तो एक्टीव आहा. तो तेन्ना त्या हातूंतलो एक कार्यकर्तो आनी ताणें सदांच रोलंडान ड्रग्साच्या विरोधाक मोहीम हें केल्ली. मागीर आतांचो पत्रकार रिको आसा तोय त्या हातूंत बरोबर आशिल्लो. आल्बर्टिना मागीर एडवोकेट आल्बर्टिना म्हण तेय बी त्या संघटनेक आशिल्ले. दुसरे हांगचो मेन म्हणटा ते माथानी साल्डनान जेन्ना गोंयच्या रापणकारांचो एकवट म्हणून एक संघटना करून आंदोलन केल्लें त्या आंदोलनाक हो सेर्जिओ कार्वालो म्हण तो सामको फोर फ्रंटाचेर रावून झगडपी. सो अशी हे काल सेर्जिओचे म्हापशे ताच्या घरा कडेन ताका मरण आयलें आनीक फाल्यां तो बेतलबाटी ताजेर निमाणो संस्कार. सो एक जर पळयलें ही साश्टी खातीर एक म्हत्वाचें कारण तो साश्टींतलो आनी साश्टींतले जे इश्यू आसात तेय ताणें हय जेन्ना हे आशिल्ले आमचे फर्स्ट ताजे एक सामकें ठोस सामकें धोरण आशिल्लें की तो म्हणटालो की अनियंत्रीत 5 स्टार टुरिजम हें गोंयांत चलचें ना. कारण गोंय ल्हान आसा, गोंय फ्रेजायल आसा. गोंयांत कितले येदे व्हडले गोंयचे आमचे कोस्टाचे येदे व्हडले बिल्डींग हॉटेल बांदले जाल्यार ते चलचें ना. सो हाजेर आवाज उठयलो आनी फर्स्ट म्हाका याद आसा की गोंयांक 76 सुमार 70 लेट आफ्टर चोगम चार्टर हें जाल्लें आमचें हांगा चोगम रिट्रीट जाल्ली ताच्या फाटल्यान चार्टर विमानां सुरू जाल्लीं. तेन्ना फर्स्ट जेन्ना गोंयांक दाबोळी चार्टर विमान देंवलां तेन्ना सेर्जिओ कार्वाल आनी ताजे सांगाती तांणी अशें प्लॅंक दाखयले गो बॅक म्हणून जे कोण ट्युरिस्ट आसा तांगेलें हें आशिल्लें आनी एक थोड्यांनी तर एक तर कांय जाणांचे शेणय मारिल्ले तेन्नाचे. सो तेन्ना हाजेर व्हडलो बोवाळ जाल्लो आनी ताका लागून एक खवदळ माजिल्लो. सो आनी ताजे फाटल्यान ताणें परत 5 स्टाराक हे जे सँड्यून्स काबार करून ते आवाज ताजेर सेर्जिओन आवाज काडिल्लो. सेर्जिओ जरी नॉर्थ गोवाक राविल्ले हांगचो तो गोवा लोकपक्ष गोमंत लोकपक्ष म्हणून जो पक्ष आशिल्लो माथानी साल्डना बाकीच्यांनी मेळून काडिल्लो ताजो मेंबर आशिल्लो आनी ताणें सावथ गोवा MP इलेक्शनूय लढयिल्लें. सो अशें म्हणजे ह्यो यादी येवपाचें कारण फकत साश्टी आनी गोंयचे जे हित बरोबर जे आमी ह्या माध्यमांतल्यान सदांच मांडटात गोंयकाराचे विशय घेवन तो सदांच मुखार लागलो. ह्या हातूंत तो चर्चेक येवपाचें कारण म्हणजे आमचे गोमंतक टिवींतल्यान आमी मेन म्हणटा तो होच हें करतात की गोंयकाराचें हित बरोबर दोळ्यां पयलें हे सेम तरेचे आशिल्लें. तूं बेतालबाटीचेच काल परत एक अशेंच हे प्रेरणाच्या हातूंत एक थंय बेतालबाटी एक बोर्ड मारलो आनी तातूंत भितर की बेतालबाटीची कॅरींग कॅपेसिटी आतां काबार जाल्या आतांनी हांगा कन्स्ट्रक्शन जावचें ना ताच्या फाटल्यान वादय जालें थंय. सो
लोकां मदीं कितें आसता मॅडम? लोकांनी आतां हो बोर्ड एग्जॅक्ट इतलो फामाद जाल्लो आसा आनी सोशल मिडियाचेर म्हाका दिसता वता थंय हो बोर्ड शेअर जाता. पयलीं थोड्यांक अशें दिसलें की हो खरोच लायला काय ना, पूण तो खरोच लायला बेतलबाटी भितर. आनीक तांणी सांगलां की तुमची रिस्काचेर तुमी आतां कन्स्ट्रक्शन करात, आमी तुमकां न्यू कन्स्ट्रक्शन करपाक दिवपा ना. आनी हांगा कन्स्ट्रक्शन करतना लोक आंदोलन जातलें जर मुखार व्हडलें कन्स्ट्रक्शन आयलें जाल्यार. म्हणजे अशें न्ही की थंयच्या लोकांक घर बांदपाक मेळपाना अशें. मोठे मेगा प्रोजेक्ट जावं हॉटेल प्रोजेक्ट हे आमकां आमचे विलेजीक नाकात. आमची विलेज ओवरबर्डन जाल्ली आसा आनी तुमची कन्स्ट्रक्शनाक लागून वेगवेगळे जे हॉटेल प्रोजेक्ट ऑलरेडी आयले ताका लागून आमकां सद्याक प्रॉब्लम फेस करचो पडटा. म्हणजे थंयचे जे स्थानीक बेतलबाटीकार जे आसात तांकां फॉर एग्जांपल उदकाचो, लायटीचो हो प्रॉब्लम, त्याच बरोबर ट्रॅफीक हो मेन प्रॉब्लम थंय तांकां फेस. सेम जे 30-35 वर्सां पयलीं जे सेर्जिओ कार्वालो हाणें सांगिल्लें जातलें म्हणून तें आतां सद्याक बेतलबाटी जावपाक दिसपाक लागला. आनी सो तांणी हो हें केलो आनी कालची ग्रामसभेकूय मागीर बरो मोठो बोवाळ जालो. थंय वाद विवाद जाले आनी मागीर ती म्हण तूं सरपंचांनी बी हें करून येस ओके आमी हाजे फुडें परमिशन दिवपाना अशें म्हण सद्याक सांगिल्लें आसा. सो ही चर्चा थांबयता आसतना पयलें म्हणटे आमी जे गोंयच्या हिता खातीर लढपी सुपूत आशिल्ले सेर्जिओ कार्वाल हे कालन ताका लागून आमी पयलीं ताका आर्गां ओंपतात. दुसरें म्हणटा ते एक आतां कोइन्सिडंट म्हणटा लोकांक कितें तें कळना की ज्या मनशान पयलीं फोरकास्ट केल्लें की गोंयांक जर आमचे अस्ताव्यस्त ट्युरिजम वाडलें जाल्यार गोंयची स्थिती कितें जातली हे ज्या मनशान हें केल्लें तो बेतलबाटीचो ताका ज्या दिसा मरण आयलें त्याच दिसा बेतलबाटी ग्रामसभा जाता आनी त्या ग्रामसभेक लोक सांगतात की हे अशें जाल्लें आसा. सो हे गोंयचें चित्र आनी हे फकत बेतलबाटीच जालां अशें न्ही, सगळे गोंयचे कोस्ट आसा तितल्याय कोस्टाक जर पळयलें जाल्यार ही स्थिती आसतली. सो म्हाका दिसता की आतां सगळ्यांनी आमचे ज्यो फ्रेजायल कोस्ट आहात ते राखून दवरपा खातीर कितें तरी करचें पडटलें इतलेंच म्हणटात आनी आमी हांगा चर्चा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.